प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वो विसवूर वोड 22 ते 30 पर्यंत। लूक चॅप्टर 13 वर्सेस 22 to 30। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। दर एका नोगरान आनी गांवांत वचून तो शिकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो। तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवून घेवंक पावतली ती थोडीच काय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, ओशीत दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात, कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना। घराच्या दोनयान भितर वचून एकदां दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दोनया आमकां दार उगड, आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो। तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या मोरयान आमी जेवल्या आनी पियेल्या, आनी आमच्या रस्त्याचेर तुवें शिकोवन दिल्याय। आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो। वायट करतल्यानो, चोखली तुमी म्हजे थावन पयस सरात। तेन्ना अब्राहम, इसाक, जाकोब आनी समेस प्रवादी देवाच्या राज्यान आसलेले आनी तुमकां भायर उडयलेली पळोवन कशी म्हूण तुमी थंय रुदन करून आनी दांत कोरकोरेवन आसतल्यात। उदेंती, ओस्तोमते, उत्तरे आनी दक्षिणे थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो। आनी पळयात, आतां निमाणी आसा ती पयली जातली आनी पयली आसा ती निमाणी जातली। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजू एका उशीर धारवंटांतल्यान भितर सर म्हणटा। आनी भाव भयणीनो, एक उशीर धारवंटो एकदम कठीण भितर सरपाक। कित्याक? एक उशीर धारवंट्यान त्रास जाता आनी उशीर धारवंटो सदांच आमकां भितर सरपाक भायर सरपाक एकदम त्रास जाता। पूण एक उशीर धारवंटो धरचोच पडटा, कित्याक रूण धारवंचो केलो जाल्यार कोणाच्यान येवंक जाता, कोणाच्यान वचोंक जाता आनी कोणाकूच समजना कोण येयला कोण गेलो तो। आनी जेजू म्हणटा, ह्यो उशीर धारवंटो जो आमी भितर सरोंक जाय, तो धारवंटो जावन आसा जेजू। जेजू जावन आसा उशीर धारवंटो। कित्याक भाव भयणीनो, आमकां जेजूच्या राज्यान, आमकां देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाय जाल्यार आमकां गरज जेजूक चेर भावार्थ धरून, जे जेजून आपल्या उतरांत सांगलां आमकां तें करून, आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोन आनी तें उतर पाळून तेन्नाच की आमच्यान देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाता। पूण संवसाराचो रस्तो भाव भयणीनो एकदम रूण। लोक जें कितें करूंक सोदता, जें चिंता, जें दिसता, जें आपल्या स्वभावान हा तें करूंक सोदता। पूण जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक सोदता, तो आतां आपणाक जाय तें करूंक जायना, आपणाक जाय करूंक सोदिना। करूंक जायना तें बरें, पूण आपणाक कितें करूंक जाय तें करिना। कित्याक तो आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें उतर पाडूंक सोदता। तर भाव भयणीनो, जो कोण उशीर धारवंट्यान भितर सोदता, तो देवाच्या राज्यान कित्याक सोदता काय? जेजू आयज आमकां जबाब दिता। तो म्हणटा, जो कोण उशीर धारवंट्यान भितर सरोंक सोदतलो ताका जावचें ना। कित्याक? खूब लोक त्या उशीर धारवंट्यान भितर सरोंक सोदतलो पूण ताका जावचें ना। कित्याक जावचें ना भाव भयणीनो? कित्याक उशीर धारवंट्यान भितर सरपाक आमच्या कामा वरवीं ओ आमच्या शक्तीन ओ आमच्या जाणवायेन ओ आमच्या घोटायेन आमकां भितर सरोंक जावचें ना। भाव भयणीनो, खूब लोक सजमता की आपूण धर्म केलो, मागणें केलें, खूब देवस्पण केलें, उपास केलो, आमी आतां देवाच्या राज्यान भितर सरतले आमी आमकांच फटयता। भाव भयणीनो, जेजू खुर्सार गेलो आमचे पासत, ताणें आपलें रगत वारोयलें, ताणें आमची पातकां घेतलीं, जे आमकां फावो जावंक जाल्लें तो भोगलो,
आणि आता फकत आमकां जाय भावार्थ दवरपाक जे जेजून केलां आमचे पासून खुरसार. आमच्या कोन्या वरवीं खूब लोक धरून शिकयता की आमच्या कोन्या वरवीं, आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं आमी स्वर्गार वेतले. आमी आमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं स्वर्गार वेतले जाल्यार जेजूक घेवन संवसारान येवपाची कसली गरज आसली. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण शिकयता की आमच्या कोन्या वरवीं आमी स्वर्गार वेतली, बऱ्या आमच्या कोन्या वरवीं आमी स्वर्गार वेतली, ती चुकीचे शिकयतात. आणि दुसरे म्हणल्यार लोक जो चिंता की आपल्या कोन्यावरवी स्वर्गार वेतलो आणि देव तांकां शाबासकी दितलो, ती तांकांच फटयतात. भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वणार मानता, ताजेर भावार्थ दवरता, देव आपलो मोग ओतयता आणि जो मोग आमी आपणायला तोच मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. त्याच मोगा वरवीं आमच्यान देवाचें उतर पाडूंक जाता, देवाचें उतर आयकोंक जाता. म्हणटच ज्या दिसा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरला, ज्या दिसा आमी जेजूक समजो सोमी देव आनी सर्वणार म्हणून मानून घेतला, त्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्या आणि देव आपलो पवित्र आत्मा आमकां दिता. आणि पवित्र आत्म्या उदेशी भाव भयणीनो, आमच्यान आतां देवाचें उतर पाडूंक जाता. देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा पवित्र आत्म्या उदेशी. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, जे जेजून आमकां सांगलां ताचे उतरा वरवीं आमी तें उतर आमी पाळटा, आतां की आमी खरेपणी ह्या अशीत दारवांट्यान भितर सरता. संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना, संवसार कितें म्हणटा तें चलना, पूण जे देवाचें उतर म्हणटा, आनी जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो उशीत दारवांट्यान चलता. तो आतां ताचें तारण जाता, तो आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेता. आनी तो जैतिवंत जिवीत जियेता म्हणून तो आतां ही खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता आणि तांकां ह्या उशीत दारवांट्यान भितर सरपाक आतां आमंत्रण दिता. तर भाव भयणीनो, आयज जेन्ना अशी वर्तमानची आमी नियाळ करता, आमी आमची चत्राय जेजूचेर दवरुया, आमी आमची चत्राय ताच्या उतराचेर दवरुया. आमच्या कोन्याचेर न्हय, आमच्या देवस्पणाचेर न्हय, आमच्या भावळेपणाचेर न्हय, पूण फकत जेजूचेर, ताच्या उतराचेर, जे ताणें केलां आमच्या खुरसार आमचे पासून आपलें रगत वारयलां तें, आनी ताजेर भावार्थ दवरून आयज आमी एक क्रिस्ती जिवीत, एक उशीत दारवांट्यान चलपाचें जिवीत आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.